तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता आता आमचे सौम्या मिरता मोड्या मोनान तुका लग्नता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्या पाचेर आसा पंक्तीन तुझे लागी सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार म्हाका त्या काळजान मंदिराक तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता आता आमचे सौम्या मिरता मोड्या मोनान तुका लग्नता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सुम्याच्या जेवणांत वंठिली जावं आमी ह्या वेदी बोवरी सांगता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां काकुळतीन बरयले गवळी जावंक आपोवणें दिता आपूण बरो गवळी म्हणलें जिजून आपल्या उतरां करण्यांनी दाखयलें आनी हेंच आपोवणें तसो पाटलाव करतल्यांक ताणें दिलें पोय स्नाना वरवीं आमकां हें आपोवणें लाभलां ह्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत जिवंक जाय आसची कृपा आमकां मेळोवन दी म्हणलो इरादो मोतीन दन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक फुडें सरया सौम्याच्या पांयांतळी आमी जमलेले आसा ताका अर्गां दिवच्याक आनी ताची कृपा मागच्याक हेमीच देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर आमच्या पातकसो उगडास काडया सौम्या लागचें बक्षाने मागून घेवया पातकाची दुखधरण संगता म्हणया हांव पातकी आणि तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सरून सांगता मनात चिंतून तोंडाक सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पुस्तकांत वचून संकवार मेळ्ळी सगळ्या देवदां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा तुझकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सरकी चाराया सरपत्रेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका मागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एका पुता सोमिया
संसाराचे पाप कर्तयांची कापूत कर तू बापाच्या उच्चात असताय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञाचा गाठी देवा बापाची महिमे Jesu Christa enclosed to Bobby enclosed to Ishwar enclosed to Parameshwar प्रार्थूया कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या कृपेच्या देण्यानी तांकां अधिकाधिक भर बावडतान बरवोशन आनी मोगान तांकां उर्बेवन कर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळून तांकां थीर आनी जागृत करून दवर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गुरू देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक Amen. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप म्हज्या सर्व वसो इंड ओगडायतात आनी शिंपरायतात त्या गवळ्यांचे काटा उलयता तो सरस्पर देखून म्हजे परजेक चलयतात त्या गवळ्या विशीं सरस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा तुमी म्हजो इंड शिंपरायला आनी ताका पयस धांवडायला तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचे फारीकपण घेतलो उलयता तो सरस्पर पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या इंडाक धांवडायला त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या इंडांतल्या उरलेल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरोवाच्या मैदानार परतून हाडटलो ते सुफल जातले आनी तांची संख्या वाडटली तांकां सोरोंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियेवचे नात वा आकांतांत भरचे नात तांचे मदलो एक पर्यंत सुकोवन वेसो ना उलयता तो सरस्पर पळया येतले दीस उलयता तो सरस्पर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो तो कोरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळटलो ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो सरस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली देवाचें उतारें देवाची वडुपकार Sokori Kais makabunena Service por mozo goli Kais makabunena Passo soro meltatăi Tomaka visheutita Nishant utka sarshi Makato apon vorta Moja jivak novyan Ghaitai dita Service por mozo goli Kais makabunena Apल्या नावासरी तो माका नीट वाटेन सलयता
मोजे सवे आसा तुझो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका तळटीता Serves por mozo gori Kais maka unena गर्द जेवण मोच्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान मोजे माते तूं मागताय मोजे कोपोरोन वोमताता Serves por mozo gori Kais maka unena Serves por mozo gori Kais maka unena San Paulon एपेसगरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप भावा भयणीनो पूण तो व्हड पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मारिपात लागीं हाडल्यान क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायिल्ली ताणेंच आमकां वेगवेगळीं करून आमचे मदें उबारलेलो दुस्मानकायेचो फागोर आपल्याच रक्ता मासान ताणें कोसलावन घाला आनी जुदेवांचें धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमां समेत ताणें रद्द केलां अशें 2 लोकांत हांव आपणा थंय एक नवी परसार वचून ताणें शांती स्थापन केली कुर्सार मरोन आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं 2 जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाडल्यांत हाडून पायल्यांत अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता प्रगट केली देवा तावन पयस आशिल्ल्या हेर जातीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हणून आशिल्ल्या आमकां क्रिस्त मारिपात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या देवाचें उतारें देवाचें वडकार Alleluia 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 मुझे बोकरे मुजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता Alleluia 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 सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या आता धर्मदूत जेजू सरशी पाटी आयले आनी आपणे केल्ले आनी शिकयल्ले सगळे तांणी ताका कळयले तो व्हडलो ताणें तांचे लागीं म्हळें तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशव घेया कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली आनी ते मातशे भायर सोडून ताचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले पूण ते वेतात तें पळोवन साबार आनी ते खंय वेतात म्हूण पार केलें देखून सर्व शहरांतून पांय वाटेन ते सुवातेक ते देंवन गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयलें वचून पावले अशें मचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून वडयेक लोकां जमो पळयलो गवळीनातल्या बकऱ्या बरी तें आसलें देखून ताचें काळीज मावळ्ळें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता
जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या इश्टानो हाच्या सुवार्थेन आमकां जेजूचे आपोस्तलांनी मिसांव वावर करन फाटीं येवचें आनी ताच्या उपरांत घडलेलें घडीत आमी आयकता. आनी हे वांचेल नियाळ करता आसतना फाटल्या एका 2 आयताराचो वांचेल आमी उगडासा काडलो जाल्यार ह्या आयताराचो वांचेल आमी नियाळ करूंक इल्लें सलीस जाता. आमकां कळीत आसा 2 हप्त्या पयल्याचो वांचेल आमी उगडासा काडयत जेजून आपोस्तलांक विंचून काडिल्लें आनी तांकां जे पदवी दिवन जेजून धाडिल्लें तेवसार दोंडावची आनी पिडा शिडा गूण करची. हे 2 पदव्यो जेजून आपल्या आपोस्तलांक दिल्ल्यो म्हळ्यार लायक कोलॅबरेटींग वर्क म्हणटा कोलॅबरेशन. आनी हे वावर कित्याक कोलॅबरेशन कित्याक म्हळ्यार ही 2 पदव्यो कितें आसात त्यो जेजू लागीं मात्र आसल्यो. आपोस्तला लागीं ती सकत नातल्ली, ती दैवीक सकत तांच्या लागीं नातली. आनी देखून जेजू ताची पदवी कितें आसा ती आपोस्तलां सांगता तो वांटून घेता आनी तांकां तो धाडटा. आनी आदल्या आयतार आमी नियाळ केलो धाडच्या पयलें जेजू गरजेचे इशारे तांकां दिता. सुण्या वखटा मध्ये शेळयांक धाडलेले बरी तुमकां धाडटा देखून तुमी चातूर आसा जंय सरपा बरी आनी साद्या बेळ्या आसा जंय परव्या बरी. आनी देखून तुमी कितें घेजे कितें घे नजो दांडो मात्र मागीर पोतें बुती आनी ते दगलो कांय घेवंक ना. तुमी वेचें मिसांव करन पाटी येवचें. स्पश्ट चित्रान इतलेंच गी वा संदेश इतलोच गी देवाच्या वावरड्याची जतन देव करता मनीस न्हय वस्तू न्हय म्हणलें स्पश्ट चित्रान. आनी देखून ते गेल्ले आपोस्तल पाटी आयले आनी जे कितें पाटी आयले आनी कितें घडलें हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें. ते आपोस्तल पाटी आयलेच जेजू तांकां एका वरे विंगड सुवातीक या म्हूण आपयता विशय घेवंक आपण दिता. आनी उपरांत जेजूक सोदून आयिल्ल्या त्या लोकांक पळोवन जेजूचें काळीज मोवळटा आनी तांकां तो थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा गवळीनातल्या शेळयां बरी आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां शिकोवंक लागलो. गवळीनातल्यो शेळयो कश्यो आसतात. गवळीनातल्या शेळयांचे समस्या आसात. समस्येक एक समस्या जावन आसा तांकां सारकें वाट दाखोवचो कोणी आसना. त्यो शेळयो 4 दिशेन भोंवतात 4 दिशेन येतात आनी कोणाच्या तोटाक रिकतात. आनी ह्या मरिफात त्या शेळयांक सांगता दवरचो एक गवळी नासतना जाता आनी ह्या मरिफात ते शेळयो खंय खंय वचून पावतात. दुसरें गवळीनातल्या शेळयांक सारकें खाण पिवान मेळना. कित्याक खाण पिवान आसलेल्या जाग्यांची वळख गवळ्याक आसता आनी गवळी तांकां त्या खाणा सरशीन आपण व्हरता. तण खंय आसा उदक खंय आसा विशेवके घेवंक केल्ले सावळी आसा तें गवळ्याक कळीत आसा शेळयांक न्हय. शेळयो गवळ्या फाटल्यान वेच्यो आनी देखून गवळीनातल्यो शेळयो म्हणटा आसतना तांकां सारकें खाण पिवान मेळचें कश्टांचें जाता. तिसरें तांकां भद्रती ना. गवळी शेळयांक कशें कुडांत घालताले गी म्हळ्यार तांकां 4 कुशींनी वणत आसताली आनी एक मात्र दारवट आसतालो. उरल्या सक्कडे कडेन बंद आसतालें आनी त्या दारवट्याच्या बगलारच गवळी थंयसर राखण करताले आपल्या शेळयांची. देखून कितेंय मन जाती येवन तांकां कितेंच बाधा करनाशें तांकां सांबाळून व्हरतालो गवळी. आनी देखून हांगासर गवळीनातल्यो शेळयो म्हळ्यार तांकां तांच्या जिवाची भद्रती नासतना जाता. आनी देखून गवळीनातल्यो शेळयो ह्या एका 3 समस्यांक बली जातात. जेजून हो उल्लेख वा पवित्र पुस्तक हे उल्लेख करता आसतना जेजूच्या काळाची राजकीय स्थितीचें पिंत्रण आमी समजोवयेत. म्हळ्यार थंयसर जुदेव लोकांक तांचो म्हणलो राखोन आसलो प्रवादी वा तांणी मेत्सायाक राखोन आसले. हो मेत्साया आयलो जाल्यार ते लोकांनी तांकां गण्य केलें ना. लोकांक कळ्ळें ना. थोड्यांनी गण्य केलें ना. आनी ह्या कारणा खातीर तो लोक कितें जातालो गे लोक त्या रायाच्या हाताखाल रोमाच्या राजवडकेच्या त्या रायाच्या हाताखाल कश्टो नासलो. थोडो लोक रोमागारा विरोध आसलो थोडो घरा तांकां सांगत आसलो आनी साबार जण कश्ट नासले. असले एका संदिग्ध परिस्थितीचें चित्रण ह्या एका उल्लेखांत आमी समजोवयेत. आनी देखून जेजू कितें करता अशें कश्ट नासलेल्या लोकांतय ताचें काळीज मोवाळटा आनी तो तांकां शिकोवंक लायता. काळीज मोवाळची घडीत आमकां पवित्र पुस्तकांत जेजूच्या जिवितांतली जायती वाचूंक मेळटात. जावं पुरो माथ्य वाचो वाजेल अध्याय 6 जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें आनी त्या लोकांक ताणें वाडलें जेवण वाडलेलें घडयत. मॅथ्यू चॅप्टर 15 अध्याय 15 पिडेस्तांक पळोवन जेजूचें काळीज सुरसुरलें वा ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां ताणें बरें केलें म्हणटा. लुकाचो वांजेल अध्याय 7
विधवेच्या पुताक जिवंत करूंक वचा पयलें त्या विधवेची स्थिती पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें घडीत आनी त्या मोवाळ्याच्या घडीत असो वा गुर्त जावन जेजून त्या तिच्या पुताक जिवंत कर नवें जिवीत दिल्लें जावंक पुरो जुवंस अध्याय 11 त्या लाजरासाच्या मरना वेळार जेजू रडलो पवित्र पुस्तकाचें मोठ्ठें वाक्य तें जेजू रडलो आनी हें रडणें जावन आसा काळीज मोवाळ्ळेल्याचो संकेत नीज बोगणां जेन्ना आनी एका व्यक्ती वयर आमी उसारता दोळ्यांत दुकां येता तशें म्हणटा आसतना हें बोगणाचें चिंतप देखून आज ह्या दोन संगतींचो मोठो नियाळ करचे प्रयत्न आमी करया एक काळीज मोवाळचें आनी दुसरें जेजून आपल्या शिसांक वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरचें पयलें वरे विंगड सुवातेक जेजून आपल्या आपोस्तलांक कित्याक आपयलें ही वरे विंगड सुवात म्हळ्यार कितें वरे विंगड सुवात आमी मस्त रितीनी समजोवयेत एक रीत आमी समजोवचें म्हळ्यार आमचें डेली रुटीन लायफ कितें आसा आमी सकाळीं उठता आमचो वावर घरा काम करता आमी घरा भायर कामाक वेता पाटी येता परत्यान घरा काम आसा ताच्या उपरांत भुरग्यांचें काम तें पुरो जावन राती 10 वरां 11 वरां आमी न्हिदोंक गेल्या दुसऱ्या दिसा परत्यान जिवीत तेंच रिपीटेड लायफ आनी असल्या एका रिपीटेड लायफांत असल्या मेकॅनिकल लायफा मदें एक इल्लो तरी वरे विंगड सुवातेक येवचें प्रयत्न आमी करूंक जाय म्हणलें चिंतप ही वरे विंगड सुवात कितें वरे विंगड सुवात आमकां विविध जागे आसात वरे विंगड सुवात जावंक पुरो एक मागण्याचें घर ही वरे विंगड सुवात जेजून आपल्या शिसांक एक विशय घेवंक आपोवणें दिल्लें विशय न्ही वैयक्तीक बगार विशय सोम्या सांगता देखून आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हो विशय आमकां ह्या अल्तारे मरिफात फावो जाता त्या दैवीक काणा मरिफात आमच्या आत्मीक रितीन आमकां वाडवळ जावच्याक आदार दिता एक वरे विंगड सुवात आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत भेट करचें देवाळ म्हणयेत आनी एक वरे विंगड सुवात आसूंक पुरो आमी एक लेजर लायफ आमचें इल्लें कांय पिकनीक आसूंक पुरो वा आउटींग आमी कितें वेता एक रिलॅक्सिंग लायफ म्हणटा आमी आमकां हर एकल्यांक तें गरज आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या त्या एका मतीच्या एका टेन्शनाच्या तावन भायर येवंक प्रस्तुत काळाच्या वावरांत विविध स्ट्रेस म्हणटा आमी स्ट्रेस आनी ह्या स्ट्रेसाक लागून आमच्या कुडींत भलायकी थोडे फावटी बिगडटा मतीचें समाधान बिगडटा सबारपोटी ह्या स्ट्रेसाक लागून विविध व्यासनाक व्यक्ती बली जाता सिगरेट वा आनी कितें व्यासनाक बली जाता आनी असल्या संगतींत हांव आमी भायर येयतर ती वरे विंगड सुवात वा एका रितीन एक इल्लें लेजर लायफ आरामदायक इल्लें पिकनीक आसूंक पुरो कांय इल्लें आउटींग आसूंक पुरो तेंय गरजेचें कुडीचो विशय बी समजो कुडीचो विशय बी गरजेचो जावंक पुरो जेजून आपल्या आपोस्तलांक असल्या कुडीच्या विशयाक महत्व दिवंक आपण दिल्लें म्हण आमी समजोवेत देखून आपोस्तलांक वरे विंगड सुवातेक तो आपोवन व्हरता ह्या वरे विंगड सुवातेंत आमकांय एका रितीचें आपोवणें आसा जावंक पुरो ती आल्तार वा देवाचें घर वा आनी एक जागो आमच्या जिवितांत इल्ले तरी आमी संतोषांत जिवन तसलो जागो ह्या दोनी संगतीचो महत्व वरे विंगड जाग्याचो महत्व आमी समजूंक जाय दुसऱ्यान जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें म्हणटा पवित्र पुस्तक काळीज मोवाळचें म्हळ्यार कितें प्रस्तुत काळार काळीज मोवाळ्ळें तें केवल बोगणांनी दिसून येवचें करण्यांनी न्ही कोणी रडतना कोणीय मनीस वचून कित्याक रडताय म्हणून आमी कितल्या कोणाक विचारता बारी उणें बारी अप्रूप आमी तशें विचारचें सवाल कित्याक रडताय कित्याक बेजारेर आसाय कित्याक तूं जेवनाय कलें जातें आसा तुज्या जिवितांत ही सवाल आमकां मस्तू अप्रूप जाल्यांत कश्टांची विचारची वा आमच्या कानांत पडची अप्रूपशी जाल्यांत देखून आज जेजू आमकां तें मोवाळायेचें काळीज दाखोवंक आपोवणें दिता देखून हें मोवाळायेचें काळीज जेजून दाखयलें कृत्यांनी वावरांनी उतरांनी न्ही उतरांनी आमी केवल बिरमोत मात्र पावची बिरमोत शें जायनो जाल्लें कोण ना पाप तो म्हणून ती बिरमोत मात त्या बिरमोतेच्या उतरांत कांय बरेंपण जायना पूण कणवळेचें बोगणां तीं करण्यांनी दिसून येवची आनी ते करण्याचें कणवळेचें चिंतप हाटूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता आज हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना दिसपट्ट्या जिवितांत सोम्या परी मोवाळ काळजाचें जावंक आनी सांगाताच विशय वाचो वा वरे विंगड सुवातेचो महत्व आमी जाणा जावंक सोमी आमकां आशिर्वादीत करूं आमेन उबी रावया त्रिएका देवातें आमचो बावार्थो सारया एका सत्मंता सर्वपदार बापतो सर्गांत पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तू रचणार आनी एका सोन्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलो स्पुतो सर्व काळां आदी बापातां जल्मला देवतां देव उसवळतां उसवाड करेदेवतां उसलो करो देव तो देवतां सल्मला तकरे सोंगला
बापाच्या सैम बसो ताचेवरी सुस्त केल्यार आमा मनशां बसो आमच्या सोयी बसो सर्वार्थां तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं हांव पारमेश्वर उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पांच वरां ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी पेटयलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो बापाच्या बसला जियांचे नेम्यांचे मनसुरी वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या सोडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मंतां ईश्वर आनी जीव देकार तो बापा आनी पुता तांव चलनाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्तको नमस्कार महिमा पावो प्रवाद्या मारी उतवलेलो एकेस पवित्र कातोलीक आनी धर्मतावळी स्थापलेले दिवसभीक सत्मंतां पत्कन्या वत्सने खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हण म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आमची मागणी प्रार्थना जेजू मुखार समर्पिया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुता जेजू बऱ्या गोवळ्याचे आदर्श तांच्या जिवितांत रुथा करण तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांची जतन करूंक जायची कृपा आनी देणी तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान सांबाळूंक आनी तांच्या ताब्यान आसच्या लोकांची जात कात धर्म लेखी आसतना सर्वांच्या उदरगते खातीर वावरूंक जायची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन कुटुंबाच्या संध्यांची मोगान जतन करूंक आनी माया मोगाचे कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नाना मुखांतर गोवळी जावंक तुवें दिल्लें आपोवणें पाळूंक आनी त्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवा जाणांक तुज्या कृपेन बर तांकां बरो फुडार लाभय आनी तांच्या जिवितांत बरी विसवण करूंक जायची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा भोवरी एकठांय जाल्ले आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करूंक काकुळतांनी हुस्को दाखोवंक जायची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्यो वैयक्तीक गरजो सोम्या मुखार आमी हाडया. कठीण पावसा मरी फात कश्ट नासच्या लोकांक सोमी सांबाळून दी. बऱ्या मनाच्या मनशातावन आनी संगतास अधिकाऱ्या मरी फात तांकां गरजाचो आदार फावो जावन दी म्हूण आमी एक घडीभर मागया. बापा दयाळा तुजे मुखार समर्पिल्ली आमची मागणी तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फात. आमेन. संत स्वरितायच्या परत्या दिसा ताणी को घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्विकार तुमकां ये बापा स्विकार तुमकां ये बापा उदक वाचो वायदा कांचो फळबांगेचो आमच्या कश्टांचो उदक वाचो वायदा कांचो फळबांगेचो आमच्या कश्टांचो स्विकार करो हे बापा बदल कामा संक्रिस्ताच्या
तोच पोरिताईच्या मोठ्या दिसला आणि तो घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपुलिता मोठ्या मोगान तुका स्वीकार तू करते बापा स्वीकार तू करते बापा जनो आम्ही पेटोवचे हे बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानतात असले जावच्याक मागया हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलियो तुका भेटोवंक तुज्या परिचयक तुवें फरमायलें ते सगळ्यो आतां संपूर्ण जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयलोय तसो जेजूचो यजन आज आमी तुका भक्तीन वक्ताव तो दयेन मानून घे जशें पुर्वे लाबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशें आतां आमची जण एकल्यान केल्ली बेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांच्या सोडवणेक फायद्याची जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशांची दया करून ताणे अवकार मर्येत हांव जल्म घेतलो कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस्पतो सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान कोण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे कोण सर्गी तुका जय जय बापा करोस तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेचपरीच्या वाट जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भवडत सुगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता व जिविताचो बुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आपल्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास काड आणि फ्रांसीस आमच्या बगेम बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा, सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान दमदूत, सान फ्रांसीस, सान क्लारा, सान आंतोन आनी सान पाद्रे पियो आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू दय, पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजून शिकयलां ते मागणे संगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो रस आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांत राखून वर. ह्या जिवितांत समाधान दादोसकाय आमकां सर्वांक दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतले सुटय, सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका, पूण आमच्या सुमेस्तांच्या बावटाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुझे तानेरा जोड सलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भोगासो गुर्तू सोने एकामेकाक शांती दिव्या. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळे. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळे. संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमकां आपोणे लाभला. आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें तुवें म्हाका फावना, पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक Sogori Kains maka unena Somi mozogori Kains maka unena
Posfosoru meltat Somi maka visheudita Prashani terukata Somi maka apun warna Somi mosogo Jiwa novya Somi sedang ngertai dita Sangyani wadani Somi maka solo orna Somi mozo gori Perkang sultana Waita tamil kulbiyena Somi sengi samkata Nando beta cindui kita Somi mosokori Nais mata Somi mozogori Nais maka mulina Moja jivita Sachi daya maya asa Taca geran sedangka Cium maka pawo asa Somi mozogori देवांच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां बरल्याय आदले 5 दिनी सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असले नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आजो तुमचे सोवे आजो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार एक घडी भर बसया मोगाच्यानो हो ग्लाब जावं जेजू क्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा अपूर्व इतरांनी अरे तेरीन बघितात जाल्यार देवाच्या विस्तार आशीर्वादान तुम्ही मागून घेतल्यान कंडीत जावन आमी कापुजीन फ्रात आमच्या वडील बापांच्या नावे आणि सर्वांच्या हांगा असल्या फादर रोशनाच्या नावे तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा
ह्या पावसा दिसान जाल्यार तुमी ह्या रेतिरिके देवा वयर आसलो मोग व्यक्त केला विस्तार आशिर्वादने देव तुमकां माको आनी ताच्या वर्त्या मोगान तो तुमकां बरो आनी आज अपुरबायची रेतीर आमकां जायत्या त्या उपरांत आमी कोपेलांत आज रेतीर केली कित्याक पावस येवचे सन्निवेश आसलो आनी त्या देखून थंय इल्लें अडचण जाता म्हण हांगा आमी दवरली आनी ह्या रेतीरींत भोव मोगान आमचे खातीर शॉर्ट नोटीस म्हणल्यार बरें कित्याक ह्या रेतीरी घेवंक आसले फादर लॅरी आनी फादर लॅरी बिजी आसले देखून तांणी फादर रोशनाक रिक्वेस्ट केल्ले तेन्ना तांणी ना म्हणोंक ना हांव तयार आसां म्हणल्यार उतरांनी ते आयल्यात तांची शिकवण आराधन मिसचें बलिदान आनी तांचे प्रसंग हे सर्व अपुरबायतरान देवा वयर व्हरतो मोग आमी सदांच आसारूंक तांणी आमकां आपोवणें दिलां आनी आमच्या सांगाता ते येवन आज तांचो सगळो वेळ आमच्या खातीर खर्चिला तांणी आनी रेतीर आमकां दिल्या त्या खातीर वडील बापांच्या नांवी कपुजीन फ्रांतीच्या नांवी आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी बाप रोशन डिकोना हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर फॉर कमिंग ओवर हियर एंड बीइंग विथ अस तुमच्या मिसांत आमी बरें मागता वॉयसियस ते अपुरबाय तरान चलोवन वतात आनी ते मुखार सून व्हरून जायते बरे तरान त्या भुरग्यांक तरबेती दिवन आसात देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हण आमचें मागणें आमच्या सांगात आमचे वडील बाप मानदी बाप रॉकी डिकोना तांकांय तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा तांणी सा भेटोवणी केल्यात क्वायर भाऊ जॉन आनी गायन मंडळी तुमकां आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा सोंडळां तुजी दर्या वेळेर दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशेता पागी मनशाचो सोमिया वेता चलोन तुजे सगी आयकूंक आशेता कर म्हजो पाटला सोमिया आशेता चलोन तुजे सगी आयकूंक आशेता कर म्हजो पाटला देखून ती शेतां कणसां भरलेली लोणे गायार्थी साशिगी वावराडी शेतान सोम्याच्या बागीन सर्गीच्या सोमिया वेता सोलोन तुजे सगी आयकूंक आशेता कर म्हजो पाटला सोमिया वेता सोलोन तुजे सगी आयकूंक आशेता कर म्हजो पाटला तूं शिळ्याक म्हज्या अर्पण तुजोशी हिंडाक दाखोवन वाट सुकलेल्या शिळ्याक माड पाट सोदून गवळ्या हिंडाच्या सोमिया वेता सोलोन तुजे सगी आयकूंक आशेता कर म्हजो पाटला सोमिया
सांसर आशेताय तोपल्यांक वासर आज शंभरांनी तुका दिवतो आशेता सस्ताचे जिवीत सोबिया हांव येता सोलोन तुजे संगीत आयकूंक आशेता Sobe ambar mori ashirwati amka Bagin kusaचे कुर्वेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन